भुरग्यांनो एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मुखाचो येवकार। या व्हिडिओन 8वी कविता नाती ही आता तिसरीची कोंकणी कविता आसा। हाचेर आमी आयज प्रश्न आनी जापो सोडयतली। तर चला सुरू करूया। सांगतान उलोवया। प्रश्न पयलो, तुमच्या घराब्यांत कोण कोण रावतात? जाप, म्हज्या घराब्यांत मम्मी पप्पा भाव आजी आजो काका आनी आत्या रावतात। प्रश्न दुसरो, तुमच्या मामाचो गांव खंय आसा? जाप, म्हज्या मामाचो गांव आसा म्हापसा। प्रश्न तिसरो, मामाच्या घरांत कोण कोण रावता? जाप, मामाच्या घरांत मामा मामी आजी आजो आनी मावशी रावता। प्रश्न चौथो, घरांतलो खंयचो मनीस तुमकां चड आवडटा? जाप, म्हाका म्हाजो पप्पा खूबच आवडटा। प्रश्न पांचवो, तुमची अपुरबाय कोण करता? जाप, म्हजी मम्मी म्हळ्यार आई म्हजी अपुरबाय करता। प्रश्न सवो, पप्पाची आवय मम्मीची कोण लागता? जाप, पप्पाची आवय मम्मीची सासूमाय लागता। आता पळोवया टेक्स्टबुकांतल्यान पाठ्यपुस्तकांतल्यान चिंतून बरयात हे प्रश्न। चिंतून बरयात। प्रश्न पयलो, मम्मीक वयनी कोण म्हणटा? कवितेत दिल्या प्रमाण जाप आसा, आत्या मम्मीक वयनी म्हणटा। प्रश्न दुसरो, मम्मीचे भयणीक कोणाची लक्तूबाय आसा अशें कवितेत म्हणला? जाप, मम्मीचे भयणी भुरग्याची लक्तूबाय आसा अशें कवितेत म्हणला। कवितेत धवे फुल्ल खाड कोणाचें पिकला? जाप, कवितेत धवे फुल्ल खाड पप्पाच्या बाबाचें म्हणल्यार आज्याचें पिकला। प्रश्न चौथो, कवितेत नात्याची तुळा कित्या कडेन केल्या? जाप, कवितेत नात्याची तुळा दुदावेल्या साये कडेन केल्या। प्रश्न पांचवो, भुरग्याक कसले कुवाडे पडला? जाप, मम्मी पप्पा एकेकूच आसता पूण आजी आजो दोट्टी कशी हे कुवाडे भुरग्याक पडला। प्रश्न सवो, भुरग्याक दिसपट्टी नवी काणी कोण सांगता? जाप, भुरग्याक दिसपट्टी नवी काणी आजी म्हणजे पप्पाची आवय सांगता। आता पळोवया नाती सांगात। हांगा ही नाती दिल्या, ताका आमी कितें म्हणटा तें हांगा बरोवपाचें आसा। बापायचो आवयचो बापूय आजो। दुसरो, बापायची आवयची आवय म्हणल्यार आजी। 3, बापायचो भाव म्हणल्यार काका। 4, बापायची भयण म्हटल्यार आत्या। 5, आवयचो भाव म्हणल्यार मामा। 6, आवयची भयण म्हणल्यार मावशी। सकयल दिल्या उतरांचे लिंग बदलात। हांगा जर पुरुष लिंग आसा जाल्यार स्त्रीलिंग करून बरोवपाचें आनी जर स्त्रीलिंग आसा जाल्यार पुरुष लिंग बरोवपाचें पडटलें। 1, आवय। आवय हे स्त्रीलिंग आसा, ताचें पुरुष लिंग जाता बापूय। दुसरो, मावसो। मावसो पुरुष लिंग आसा जाल्यार मावशी स्त्रीलिंग। 3, काका। पुरुष लिंग काकी स्त्रीलिंग। 4थो, बाबू पुरुष लिंग, तेजे बदलून स्त्रीलिंग जातलें बाय। 5वें आसा म्हातारो, हे पुरुष लिंग आसा, ताचें स्त्रीलिंग जातलें म्हातारी। 6वो आसा भयण। भयण स्त्रीलिंग आसा, ताचो पुरुष लिंग जातलो भाव। 7वो, मामी। मामी हे स्त्रीलिंग आसा, ताचो पुरुष लिंग बदलून जाता मामा। आता आमी पळयलें लिंग बदला। आता हांगा आमकां लिंग वळखपाचें आसा, म्हणजे दिल्लें उतर आसा तें पुरुष लिंग आसा स्त्रीलिंग आसा की नपुंसक लिंग आसा तें वळखपाचें।
सकयल दिल्ल्या उतरांचे लिंग वळखात. एक क्रमांक दिल्या उतर दी. लिंग आमकां बरोवपाक जाय. लिंगाचो प्रकार खंयचो आसा तो. 1 आजो पुरुष लिंग, 2 आजी स्त्रीलिंग, 3 चली स्त्रीलिंग, 4 पप्पा पुरुष लिंग, 5 तितीव पुरुष लिंग. हांगा तीत म्हटल्यार काका. 6 आसा श्यामाय. श्यामाय स्त्रीलिंग. श्यामाय म्हळ्यार आजी स्त्रीलिंग. 7 आसा मामा. मामा हो पुरुष लिंग जाता. 8 आसा मावशी. मावशी हे स्त्रीलिंग जाता. आवय ह्या उतराक हेर भासांनी वेगवेगळी उतरां आसात. ती सकयल दिल्ल्या चित्रांतल्या पाकळ्यात पळयात. आमच्या भारतात वेगवेगळे भाशा आसा. तितून आवयक वेगवेगळी उतरां दिल्ली आसा. आवयक म्हणटा बा, नाल्यार माय, नाल्यार मम्मी, अम्मा, मा, माताजी आनी आई. ही जाली आवयची वेगवेगळ्या भासांनी उतरां. जर तुमकां आमचे व्हिडिओतलो कंटेंट आवडलो आसात जाल्यार कमेंट करून जरूर कमेंट बॉक्सांत तशें बरयात. आनी जर व्हिडिओ आवडलो आसात जाल्यार लाईक, शेअर एंड सबस्क्राईब करात. आतां पळोवया निमणो क्वेश्चन. म्हज्या नात्यांतले कोण कोण कितें. देखीक म्हजो मामे भाव, मामालो पूत कितें करता तो गायता. आतां तुमच्या फॅमिलीन कोण कितें करता तें हांगा बरोवपाचें आसा. गायक कोण आसा? म्हजो मामा. चित्रकार म्हजी भयण. तिसरो आसा खेळगडो. खेळगडो कोण आसा आमच्या फॅमिलीन? म्हजो चुलत भाव म्हणजेच काकाचो पूत. 4 आसा रुचीक जेवण रांदपी. फॅमिलीन कोण म्हणजे आपल्या नात्यान कोण रुचीक जेवण रांदता? म्हजी आवय. 5 आसा घर सजोवपी. घर कोण सजयता? म्हजी आत्या. नात्यान दोतोर कोण आसा? तर म्हजो भाव दोतोर आसा. 7 आसा शिक्षिका. शिक्षिका म्हजी मावशी आसा. आनी म्हजो पप्पा मॅनेजर आसा. मॅनेजर म्हजो पप्पा. अशें बरोवप. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग.